ते कळपा बरें कट मोशन म्हणून कितें डिमांड जावन जेन्ना आम कट मोशन घालताय आम म्हणटाय दॅट वी ओपोज द डिमांड्स म्हणजे जे ते सांगताय वी ओपोज अँड वी सपोर्ट आवर कट मोशन आणि जेन्ना रुलिंगा आमदार उब रावताय ते से वी सपोर्ट द डिमांड्स अँड वी ओपोज आवर कट मोशन पूण जेन्ना उलयताय हे सगळे सरकाराच्या आड उलयताय मरे अरे तुम डिमांडा सपोर्ट करपाक उब रावताय जाल्यार तुम सांगपा जाय हें बरें आहा तें बरें आहा सगळें बरें आहा म्हणून उलोवपा जाय बट तुम उलटा उलयताय यू आर एक्चुअली नॉट सपोर्टिंग द डिमांड उब रावताय सपोर्ट द डिमांड्स म्हूण बट उलयताय ओपोजिंग द डिमांड्स म्हाका सदां हें आज सारकें जावपा जाय कोणाय लाव करपा शिरीपणा रुलिंगान तुले कित्याक उब रावताय डिमांड सपोर्ट करता म्हूण पूण उलयता आसतना डिमांड ओपोज करताय सो हें बंद जावपा जाय इट हॅज टू स्टॉप तुम जर तर रुलिंग आहाय तुम ओनली सांगाय जीएमसी बरें आहा सगळें बरें आहा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट बरें आहा सगळो लोक खुशाल आहा सगळे लाडली लक्ष्मी दिल्लो आहाय तुम हेच सांगपा जाय कित्याक यू आर सपोर्टिंग ऑल द डिमांड यू आर सेइंग दॅट यू आर सपोर्टिंग द डिमांड्स अँड देन यू आर ओपोजिंग डिमांड्स इन युअर वर्ड यू आर गिविंग ऑल स्टेटमेंट्स सो हिंग परिस्थिती असली जाली आहा म्हूण चोयाय दाखोवपा सगळे आहाय नंबर 33 पूण सगळे आमच्या वाटेन आमचे भाशेन आहाय कायद्या प्रमाणे द एंटायर हाऊस is opposing these demands but while saying they are saying all are opposing utrani maksad this has to be clearly known ki akke je housean sagle amdar actually are opposing these demands and opposing this sarkar's way of working governance म्हणटा तो नाच collapse झाला आणि हे कोट्टा कित्याक भार जाली हे सरकाराके डिमांड ओपोज कोण आम एक ओपोज करताय ते सपोर्ट करता म्हणटाय आणि ते ओपोज करताय उलयता आसतना ताकीद आहे सरकाराक सो इसली परिस्थिती जाल्ली आहा म्हाका खंय काय हो सरकार चुकला आणि लोकांकूय दिसती पडटा जॉईन जाल्ले डेव्हलपमेंटा खातीर सगळे हातीक तुका दिसता तेंचो जाला काय डेव्हलपमेंट ते तू कट मरे सांगताय ते सगळे ओपोजू कोताय उब रावताय तितले सांगताय हे ना ते ना आणि मध्ये उंच चोयताय उंच चोयले म्हणटरी उदक पडटे उदक पडले म्हणटरी चुपकोन उंच चोयताय तुमकां केन्नाचे कॅमेराचे हा उदक केन्ना उंच चोयता चुपकोन म्हाका सदां थिंग थेंब पडटाय उदकाचे पोवता भितर सो ही परिस्थिती जाल्ली आसा बिल येवपाचें आहा की अंडर लँड कन्वर्सेशन डिस्कशन करूंकूच जाय डिस्कशन करूंक जाय आय एम द ओनली पर्सन हू हॅव माकुबान भायर उडयल्लो गेले ते फाटी जेन्ना बिल हांवें ओपोज केल्लें आनी हांवें बरोवन दिल्लें माकुबान भायर उडयल्लो लोकांक याद उरपा सो आज हांव मागता भायर उडयनाकाय आजी ओपोज करतलो गोंयचे पासत तें I am not opposing it for myself. We are opposing it for the reason, the fact is these bills are all draconian by nature and it is going to spoil the fabric of Goa. गांवान जोरी तरी तूं 200 FAR करतलो तो रिजनल प्लान आहा न्हू तो कितें जातलें आय थिंक वी शूड नॉट अलाव दीस कायंड ऑफ थिंग्स टू हॅपन.